आमच्या गार्डन रेडी तयार केल्ले आसा. सो आमी हांगा स्पेशली टाकाऊतून टिकाऊ जे म्हणटा तशें आमी हांगा आमचें गार्डन केल्लें आसा. हांगा आमी टायरांचो यूज केल्लो आसा, परत ते व्हडले बॉटल्स आसता उदकाचे तेजो यूज केल्लो आसा, परत आमी हेल्मेटां यूज करतात ती आमी मोडली हे जाले की भायर उडयतात. सो तेजो सुद्दां आमी यूज करून हांगा आमी झाडां भितर रोयिल्ली आसा. सो तुम्ही हांगा पळोवंक शकता डिफरंट हांगा आमी टाकाऊतून टिकाऊ तेच आमी वेस्ट कितें करिना, सगळे आमी झाडां लावपाक यूज करता. आमी प्लास्टीक जे आहा ते आमी भायर उडयता. सो ते आमच्या एनवायरमेंटाक बरें न्हू. सो आमी हांगा तेचो यूज करून तितून झाडां लायिल्ली आसा. आणि आमचो असो उद्देश एकूच आसा की लोकांनी म्हणून ते आपले प्लास्टीक आसा ते भायर उडोवपाचें ना, तेजो कितें तरी यूज करून म्हणजे अशें कितें गार्डन करप नाल्यार आनीक कितें झाडां लावपाक हांगा हे खूब यूज जाता. सगळे टायर म्हण परत बॉटल्स कट करून आमी लावू शकता. सो आमी तशेंच हांगा केल्ले आहा. ल्हान 2 लिटराचे बॉटल आसा ते यूज केल्ले आहा, तितून बारीक झाडां लायिल्लीं आसा. परत हेल्मेट आसा ते सुद्दां पिड्यार जाल्लेले ते आमी यूज करना आतां. सो तितून आमी झाडां लावन तेजो सुद्दां यूज केल्लो आसा. परत पेंटाचे ल्हान ते पेंटाचे डबे येता. सो तशे हे आमी पेंटाचे डबे हांगा हे ते सुद्दां आमी हांगा यूज करून तेतून झाडां लायिल्लीं आसा. तशेंच आमी हांगा नळे यूज केल्ले आसा, म्हणजे आमचे घराचे नळे उरलेले आसले सो ते भायर उडोवचे कित्याक म्हणून आमी तेचे हांगा एक हे कशें वॉल कशें तयार केले, म्हणजे झाडांक म्हणजे उदीक उरपा खातीर ते वॉल कशें तयार केले, मागीर तातूंत उदीक सकयल येयना. अशें आमी अशें म्हणजे बसपाक बरें अशें आनी तशें आमी रेडी केलां. परत हांगा टायरूय हांगा आमी टायरांचो यूज केल्लो आसा. अशें पळोवपाक बी अशें गार्डन कोण येता? हय येता तशें पळोवपाक, म्हणजे येता आनी एप्रिशिएट करता हे बरें केलां तुमी म्हणून, ट्रेडिशनल इको फ्रेंडली केलां म्हणून. म्हणजे अशें आमी भायर कितें उडोवंक ना, तेजो सगळो यूज केला तशें म्हणजे पळोवन लोक बरें म्हणटा बरें केलें.